मोगाच्या भावा भयणींनो, ऑगस्टाचे 22 तारखेर 19, 4 आणि 3 वर्सां 1943 जेन्ना सगळो संवसार दुसऱ्या झुजांत गुंतलेलो, भारवीय पायस पाप साहेबान मारयेच्या निस्कलंक काळजाचे फेस्त स्थापिल्लें आनी अशें करून हो सगळो संवसार एके भाशेन तिच्या हातांत घातलो. मारयेचें जिवीत देवाच्या मोगान भरलेलें. तिका फकत देवाची खुशी करूंक इच्छा आसली. देवाचें उतर आयलें तेन्ना तिणें नम्रतायेन आपलो होयकार दिलो. नम्रतायेन ती एलिझाबेथच्या आदाराक पावली आनी तशें 30 वर्सां जेजूची सेवा केली. हें सगळो काम सगळो भाव तिणें मोगान आनी आपखुशेन केलें. 12 वर्सांचो पूत जेजू 3 दीस जेरुजाल्याक सांडलो तेन्ना मारियन तिचे पोती हुस्केन ताका सोदून गेली. ही आमी अंतांश शुभ मनांत आयकलां. 12 वर्साचे पुत्याची उतरां ती आपल्या खालसांत दवरून नियाळ करता. म्हणजे ती देवाची उजळ प्रमाणे आपलें जिवीत सारूंक सोदता. तातूंत मारयेचें निस्कलंक काळीज वेगवेगळ्या गुणांनी भरलेलें, जशें नम्रताय, मोग, शांती, नितोल, जागृत आदी. मारयेचें जिवीत आमची खालसां देवाक भेटूंक आनी पातका पासून पयस रावूंक आमकां सुरती दिता. तशेंच देवाचो आनी पेड्याचो मोग करूंक आमकां शिकयता. तर आजच्या दिसा आमी मारयेचे गूण आमच्या काळजांत घेवंक खालतीपणी देवा लागीं मागुया.